गीत घेऊया. A11, पेज नंबर 5. देवा तुया आमचो ओरो, तुका बसोक वंदोक येता. देवा तुया आमचो शेवट, जिवीत तुका भेटोवन दिता. देवा तुया आमचो ओरो, तुका बसोक वंदोक येता. देवा तुया आमचो शेवट, जिवीत तुका भेटोवन दिता. बापाक उदाकात्म्या वंदन महिमा सासना. बापाक उदाकात्म्या वंदन महिमा सासना. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. माय मोगाचो युगार तुमकां आयचे मिसाची भेटीन. मिसाची भेट आयज भेटयतात देवाक दिन वाचून जोनस आनी जोन सिल्वेरा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी हे भेटेंत मागुया. आमची जणेकल्याची मागणी करीत भाशेन देवा मुखार दवरुया. पावसाळो सुरू जाता तेन्ना आमकां सगळ्या वायटांतली निवार आनी बरो पावस आमकां फावो कर. शेतकामत्यांचो वावर बरे भाशेन जावपाक सगळ्या शेताच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, देवान आमकां कूड दिल्या आनी आमचे कुडीचे वेगवेगळे सांदे दिल्यात. आनी करीत भाशेन हे वेगवेगळ्या सांद्यांक आपआपलें काम आसा. आनी हें सगळें काम ह्या सांद्यांनी केल्या उपरांत देवान जो वावर आमकां दिल्लो आसा तो आमी करूंक पावता. पूण जायते फावटी देवान दिल्लो वावर कुशीन दवरून ह्या संवसारी आशेन आमी आमचीच कूड एके भाशेन बश्टायल्या. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं हे मिसाचे भेटेन बोगसणी मागुया. हांव पातकी सर्पविधार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोडावन सारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बरें तें सगळें तुजेच नांवन उपसता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी एलिजा होरेब देवाच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोल्लींत रावलो आनी अवचीत सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सोर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. आनी सर्वेस्पर त्या वाटेंतल्यान गेलो तेन्ना इतलें कडक आनी खोर वारें मारलें की त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी खडपाचो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत धर्मकांप जाली, पूण सर्वेस्पर धर्मकांपेंतूय नासलो.
दोन कांपे उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पोर उज्यांतूय नासलो, आनी उज्या उपरांत एक मोण शितळ वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतोच एलिजान न्हेसपा आवरणान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो धुलीच्या दारार उबो रावलो. उपरांत असो उलयतालो एक ताळो ताका आयकूंक आयलो. एलिजा, तूं हांगा कितें करताय? ताणें जबाब दिलो, दोलबाराच्या सर्वेस्पराचो मान राखचे उर्बेन हांव भरलां, कित्याक इस्रायलाच्या पुता दुवांनी तुजो करार सोडून दिला, तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रवाद्यांक तोरसादिनी जिवेशी मारल्यात. एकलोच जिवो उरला तो हांव, आनी म्हाकाय जिवेशी मारूंक सोदतात. सर्वेस्परान म्हणलें, आयलाय तेच वाटेन परतून दामास्काच्या ओरोण्यांत वच. जेहूक निमकेच्या पुताक इस्रायलाचो राजा कसो तुवें मागूंक जाय, आनी आबेल मेहोलाच्या शाफाताच्या पुताक एलिशेवेक तुज्या फाटल्यान प्रवादी जावंक तुवें मागूंक जाय. देवाचें उतोरें. देवाचें उडोवप आमचो जबाब जावन दी. तुजें मुखामोळ सोदीत आसां सर्वेस्परा. पोतून म्हणया, तुजें मुखामोळ सोदीत आसां सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, तुका उलो मारता, म्हाका आयक, म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. तुजे विशीं म्हजें काळीज म्हाका सांगता, ताचें मुखामोळ सोदीत राव. जबाब, तुजें मुखामोळ सोदीत आसता सर्वेस्परा. तुजेंच मुखामोळ सोदीत आसां सर्वेस्परा. तुजें मुखामोळ लिपोव नाका. तुज्या चाकराक रागान पोरो घालूं नाका. तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. जबाब, तुजें मुखामोळ सोदीत आसां सर्वेस्परा. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज घट दवर आनी सर्वेस्पराचे पातयेन राव. जबाब, तुजें मुखामोळ सोदीत आसां सर्वेस्परा. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. जिगजिगतल्या तारा परी प्रितवेर तुमी परजळटल्यात. जिविताचें उतर मनशाक तुमच्या जिवेन दाखयतल्यात. Sorvesporak soy, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जय सोव्यासो. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळी, सांगलेलें आसा तें तुमी आयकलां, परदुवार करूं नये. तर हांव तुमकां सांगतां, जर कोणूय एके अस्तरीचेर कामचारी दोळे लायत ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन परदुवार केलो. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाचो सोयेक जायत बी, तो उमटून काड आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड हेमकोंडान उडोवन घेवचे परस तुज्या एकाच सांद्याचो नाश जालोलो तुका अदीक बरें. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सोयेक जायत जाल्यार तो कातर आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड हेमकोंडान गेल्ले परस
तुजो एकूच सांदो बिगडलेलो जाल्यार तुका ओदीक बरें. हाचे भायर अशेंय सांगलेलें आसा, कोणूच आपले पत्नीक सोडून दितलो जाल्यार पयलें तिका लग्न मोडण्याचें पत्र ताणें बरोवन दिवचें. पूण हांव तुमकां सांगतां, कामचाराचें एकूच पातोक भायर रावन आपले पत्नीक सोडून दिता तो तिका परदुवारीन जायशी करता. आनी कोण तसले बायले कडेन लग्न जायत जाल्यार तो परदुवार करता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणीत तुका क्रिस्ता. रिचा भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी आसा आनी ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमकां देवान दिल्ली कूड आसा. आमचे कुडीक वेगवेगळे सांदे आसात. जशें सुरवातेक आमी उगडास केला. आयचें देवाचें उतर आमकां केरीत भाशेन आमचें मन ह्या संवसारी वस्तूंचेर तावन सर्गीच्या वस्तूंचेर दवरपाक आपयता. संवसारी वस्तू प्रमाणे आयच्या दोनूय वाचपांनी आमी आयकलां तशें पयल्या वाचपान आमी आयकता एलिजा प्रवादी पडून वेता, पयस वेता. कित्याक ह्या संवसारांतलो लोक ताका जिवेशी मारूंक सोदता. प्रवादी कसो जेन्ना तो संदेश दितालो तेन्ना हो संदेश ताचो कुशीन काडून जावं राजा वा राणी ताका जिवेशी मारूंक सोदतात. देखून ह्या संवसारांतले भिरांतींतलो वो जीव काडपाचे वाटेंतलो तो पयस सरून ते धोलीन गेलो आनी थंयसर ताची देवा कडेन भेट जाली. शुभ वर्तमानान ही संवसारी वाट जी आसा, आमचे दोळे, आमचे हात, आमचें मन, आमचें काळीज म्हणल्यार आमचें चिंतनां, आमचे आवंडे, हे संवसारी वाटेन आमकां गुल्ल करता. आनी हे आमचें सवें घडटा म्हूण जेजू जाणा. आनी तरी आसतना ही शिटकावणी, आनी ही शिटकावणी मातशें खरशी दिसता. हे संवसारी वाटेन आमच्या दोळ्यांनी जायत्यो वस्तू पळोवप एकदम बरें. आमच्या हातांनी जायत्यो वस्तू करप ज्यो आमकां बरें दिसता, आमकां बरें प्लेजर दिता. संवसारी नदरेन बरें. संवसारी नदरेन सदां तेंच नाका, दुसरें जाय. बायल चेंज कर, घोव चेंज कर. संवसारी नदरेन बरें आमकां बरेंशें दिसता. जाल्यार ह्या सगळ्या विशीं जेजून खर शिटकावणी दिल्या. आनी ही खर शिटकावणी दिता आसतना इतले पासून जरी तर तुका तुजो दोळो, उजवो दोळो जरी तर पातकाचो सोयेक जाता तो उमटून काड आनी भायर उडय. तुजो हात तुका जरी तर पातकाचो सोयेक जाता तो हात कातोर आनी भायर उडय. खरेंच जेजू आमकां आमचे हात, पांय, दोळे, कान, नाक कातरून भायर उडोवपाक सुचयता काय? दुबाव येत ना. आमकां जितली ताळणी येता, जितली आमी पातकान पडटा तितले आमचे कुडीक सांदे आसचे ना. आनी जरी तर आमी खरेंच हें घेतलेलें जाल्यार आयज घडये चडशीं जाणां आमी दोळे नासलेलीं, हात नासलेलीं, पांय नासलेलीं आनी कुडीचे सांदे नासलेलींच मनशां जावपाचीं. जाल्यार सांगपाक सोदता तें हें, ह्या संवसारी वाटांतली वयर सरून सर्गीचे वाटेर तुमचे नदर दवरात. आनी सर्गीची नदर आमकां मेळटली जाल्यार आमचें मन आनी आमचें काळीज एकदम गरजेचें. आमी कितले हात कातुरले, कितले दोळे काडून भायर उडयले आनी आमचें मन जरी तर सुदरना जाल्यार कांयच फायदो ना. कित्याक सुरवात जाता सगळें मनान. दुबाव वेरेत आमी दोळ्यांनी जें कितें पळयता ताचे वरवीं आमचीं चिंतनां आमच्या मनान सुरू जातात. जें कितें आमी आयकता ताचे वरवीं घडये आमच्या मनां आनी चिंतनां सुरवात करतात. जें कितें आमी वाचता ताचे वरवीं घडये आमच्या मनांत ही सुरवात जाता. पूण ती सुरवात जाल्या उपरांत काळीज आमचें गरजेचें आवंडे जुंयतावन येतात. आमचे आवंडे डिझायर्स जे आसात संवसारी वाटेंतल्यान वो संवसारी वस्तूंचे जातात आनी तेन्ना आमी पातकाचे वाटेर वेता. देखून दोळो उमटाय, हात कातोर म्हणल्यार ह्या पातकाचे सोयेक आसा ते कातरून उडय. तूं कितें वाचताय, तूं कितें पळयताय, तूं कितें आयकताय ताचे विशीं चोत्राय दवर. जें कितें तुका पातकान घालतलें म्हूण तूं जाणा, तूं पळयता, तूं आयकता, तूं वाचता आसतना बंद कर. नाजाल्यार ताचो परिणाम फकत पातकानूच काबार जाता. मोदें सोडपाक जायना.
ह्या पासत भाव भयणीनो, आयज जेजून जें सांगलां, दोळो उमटावपाचो, हात कातरपाचो, हेर आमचे सांदे पातकान आमकां ओडटात ते कातरून उडोवपाचे आनी सर्गीच्या राज्यान भितर सरपाचे. बडे आयज आमकां संवसारी नदरेनूच आनीक एक ऑप्शन आयिल्लो आसा, ऑर्गन डोनेशन. मरचे पयलीं ऑर्गन डोनेशन करपाक जाता. तुजे दोळे भेटोवपाक जातात, तुजे काळीज भेटोवपाक जाता, इंटरनल ऑर्गन्स जे आसात आमकां ते आमच्यान भेटोवपाक जाता, आनी कोणाक तरी जिवीत दिवपाक, आनी कोणाक तरी साल्वार करपाक, बरी करपाक. वो जावं आमचें रोगोत आमच्यान दिवपाक जाता, आमचो बोन मेरो आमच्यान दिवपाक जाता. जायते तरेचे हे डोनेशन्स, ऑर्गन डोनेशन आयज सुरू केल्लें आसा, मेडिकली एप्रूव्ड. जाल्यार ह्या वस्तूंचेर आमची नदर दवरून आमी देवाक भेटूं येता. जसो एलिजा प्रवादी त्या दोंगरार वचून देवाक भेटलो, खोर वारो मारलो तितून देव नासलो, उजो आयलो तातूंत देव नासलो, शांत शितोळ मंद वारें तातूंतल्यान देव ताका भेटलो. आनी देवाक भेटलो तेन्ना देवाचो संदेश लिपून रावनाका, संवसारी वस्तून भिवून फाटीं सरनाका. ह्या संवसारान तुका धाडलेलो आसा जाल्यार ह्या संवसारान तुका दिल्ली जुट्टी तूं पुरी कर, आनी त्या उपरांत तुजी वाट सोंपोवन सर्गीच्या राज्यान भितर सरूं येता. देखून देवान एलिजा प्रवाद्याक किरीत भाशेन सांगलें, चल वच, उमक्याक राजा म्हणून माग, उमक्याक तुजे फाटल्यान प्रवादी म्हूण माग. आनी त्या उपरांत एलिजा प्रवादी देवाशी चडून वेतलो. जीव ताचो कोणाच्यान काडूंक जावंक ना, ताका मारूंक कोणाच्यान जावंक ना, पूण देवान ताका आपणाशी उबारून व्हेलो. तर भाव भयणीनो, आयज ही कृपा आमकां मागुया. ह्या संवसारी मोन जें आमचें आसा तें काडुया. आमचे दोळे, आमचे हात, आमचे कान, आमची जीब बरे भाशेन वापरुया. आनी हे भाशेन देवान आमकां दिल्लें काम सगळें सोंपयल्या उपरांत ह्या संवसारांतली भायर सरून एलिजा प्रवाद्या भाशेन आमकांय देवान आपणाशी वयर उबारून व्हरूंक आमी देवा लागीं मागुया. गीत घेवया C11, page 32. भेटयतावी आमची दाना, तेच बरोबर आमची चिन्नां, मानता तसली कोर वरदाना, बदल सोम्या आमची मोना, दिता फुलां Jodar pranto mula tuka bete, utimendele munchichi bauranta tamu konshibitasun. Utam korcha kodik fola, mata ami tuji bala, betoi tami amchi Sarvesparam kadin vasta, Jodar pranto amkandle kudakanza soratu kabete, dak palindilan munchichi bauranta tamu Tosmi korvordana, odor somya amchi mona. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र चुलीच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, तुजी भक्ती करून आमी तुका ओंपता त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रितीमोग वाडो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात.
तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सूर विस्फोरतो. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुज्या कुसा आनी पुनोजिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सुमया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. सर्गींच्या राज्यान भितर सरूंक आमकां सगल्यांक उलो आनी ह्या पासत आमचें मन, आमचें काळीज सदांच नितळ निर्मळ सांबाळूंक आमकां कृपा मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटीक पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुमयाची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. जय सोबी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचें पाप कातले आमची काकलूत कर.
देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमची कागणूक कोत देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी सौम्यात येवचे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन गीत घेवया गीत 21 पेज 58 तान लागल्या आत्म्या जेजू शिया सुकोन आसलोले जोरीतले पिऊन दोशी जाया तान लागल्या आत्म्या जेजू शिया सुकोन आसलोले जोरीतले पिऊन दोशी जाया तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूंच आमचो विस्वास तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूंच आमचो विस्वास प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण आमच्या पिडांक ओकोद ताचे वरवीं सर्व पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजी कुशी प्रमाणे चलूंक आमकां घटाय दी हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं जय सभे आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोध उपकार. सांत आंतोनीक मागणे. नमान तुका सांत आंतोन, आम्हा तुका सांगतो तूं व्हरतय तूं वर्तताय फूल निर्मळायेचें फूल निर्मलायेचे आनी अनोन क्रिस्तांवपणाचो निवडत पुस्तकपणाचो हांव तुका मानतां. हांव तुका मानता जाणटिकायेच्या शांतिकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या देव मोगाच्या आनी कुशाल बरीत जाता कुशाल बरी जाता इतल्या देण्यांनी इतल्या देण्यानी देवान तुका देवान तुका बोल्ला बोदला दिवन दिव बो खालतेपण भोग घालतेपण काकलूत काकलो आनी मिलाग्री करचें देणे आनी मिलाग्री करचे देणे व्हडा बरवाशान व्हडा परवाश आनी खालतेपणान आनी घालतेपण हांव तुजे लागीं मागतां. तुजे लागीं विनंती कर म्हूण विनंती कर ह्या किरकोळ्या पातका पासून किरकोळ पातक्यापासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुजे लागीं मागता ओगीच रावन तुमचे मागणे सांत आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार दवरा. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जेजूच्या जो तुवें केलोय तुवें केले इतले पावटी इतले पावटी तुज्या हातार खेळटा आसतना एक कोतीक सापडलेल्याच्या आदारा एक कधी सापडल्याच्या आदारार तूं वळखताय तूं वळखताय कितली म्हाका कितली म्हाका गरज ती गरज ती ह्या देण्यांची जें तुजे वरवीं मागता. पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांक कुटुंबाच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यांक एका वांगड्याक तुका समर्पिता. तुका समर्पित तांकां तूं तांकां तूं राख आनी सांबाळ. राखणी सांबाळ म्हज्या कुटुंबाच्या म्हज्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक दर एका वांगड्याक बरे भलायकेन सांबाळ. बरे बळाकीन सांबाळ म्हजो दिसपट्टो ग्रास दी. जो दिसपट्टा कितें म्हज्या वावराचो फोड म्हज्या वावराचो म्हाका मेळूं. म्हाका मेळूं सर्व पिडेस्तांक चोर पिडेस आनी कश्टवतल्यांक आनी कश्ट तूं आसरो जा. तूं आसरो जा काम नाशिल्ल्या तरणाट्यांक काम नाशिल्लें बरें काम बरें काम आनी फुडार फावो कर. फुडार फावो भुरग्यांचे देणे नाशिल्ल्या तेंचे देणे नाशिल्ले काजारी जोडयांक तरी जोडे तें देणे फावो कर. देणे फावो कर सर्व भुरग्यांक सर्व भुरग्यांक बाबार्थान वाडूंक गांवांतल्यान वाडत तुजी मजत लाबय. मजत लागून म्हज्या पातकाची म्हज्या पातकाची खरी दूख बरी दूख आनी देवाचो देवाचो आनी पेल्याचो पेल्याचो व्हरतो मोग वर्तो मोग म्हाका जोडून दी. म्हाका जोडून आनी अशें आनी अशें हे जिणेन हे जिणेन विस्वासान विश्वासान सोम्याची चाकरी करून माझी चाकरी करून तुज्या सांगाता ज्या सांगात सासणाच्या सासणाक ताच्या सासणाक बापाक वाकाणू बापा बापा ताका बगूं ताका बघून आनी आशिर्वादीत करून आनी आशिर्वाद स्वर्गा राज्यान घराच्या म्हाका पावय. म्हाका पाव अशें जावं. अशें जावं. सगळ्या पिडेस्तां पासत ह्या वेळार मागुया. जितलीं जाण कोण पिडेस्त आसात आख्खो संवसारभर सगल्यांक पेकोवणेचो हात लाय. तांकां राख आनी सांबाळ हे पिडेचेर झूज मांडूंक तांकां फावो ती कृपा दी म्हूण मागुया. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. आनी स्वर्ग आनी संवसार रचला हे सोमिया जेजू क्रिस्ता सांत आंतोनीक सर्व पिडेस्तांक आनी निर्गोटितांक सांबाळ करूंक आनी भलायकी लाबूंक प्रार्थना करून आमकां तुवें दिलोय. आमचे ताचे मजतीन कुडीची आत्म्याची आनी मोतीचे पिडेन कश्टवतल्यांक तुज्या चाकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आनी तुवें रचिल्ल्या आत्म्यांक ऊब दिवन जिवा बरीत कर. अशें आमी आमच्या कश्टांतले नितळ जावन बेगीनूच तुजे दयेन भलायकी दवरच्याक पावूं आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. आमेन. गीत घेऊया R14 पेज 182. जेसू कालीस तुझे आयदोन कुरपेचे वाडूय तुझी कृपा रित्या काळसा मोजा कोर
कोर तुझ्या काळजासारखे शांदुलो Shandulo,